अत्यंत भावपूर्ण अशा या कार्यक्रमाला आज मला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीशजी चोडणकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि सुरुवातीलाच वयाची 80 वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल प्रतापसिंहजी राणे यांचं मनपूर्वक अभिष्टचिंतन व्यक्त करतो आणि ईश्वर त्यांना दीर्घायुष्य द्यावाशी प्रार्थनाही करतो. विधिमंडळामध्ये सलग 47 वर्ष झालेली आहेत आणि विधानसभा जर बरखास्त झाली नाही तर याच टर्ममध्ये 50 वर्ष पूर्ण होते. पण ते काही मला फार काही शक्य वाटत नाही, कारण कधी विधानसभा बरखास्त होईल आणि बरोबर लोकसभेच्या बरोबरच पुन्हा विधानसभेच्या निवडणूक होतील असं मला तरी वाटतं. आता काय होईल मला माहिती नाही, परंतु हा विक्रम जो आहे सलग 19 वर्ष विधानसभेमध्ये निवडून येणं, 17 वर्ष राज्याचे मुख्यमंत्री, मला वाटतं 5-6 वेळेला मुख्यमंत्री असणं, जेव्हा मुख्यमंत्री नसेल तेव्हा विरोधी पक्ष नेते, आणि गोव्या राज्यामध्ये जेव्हा प्रचंड अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण झालं त्यावेळेला विधानसभेचे सभापती, आणि त्यामध्ये त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्याबद्दलही काही निर्णय घ्यावे लागले. अशी एक खूपच इव्हेंटफुल कारकीर्द ही गेली 47 वर्ष सक्रिय राजकारणामध्ये. मला वाटत नाही आम्ही जे म्हटल्याप्रमाणे कोणी आपल्या देशात या विक्रमाची बरोबरी करू शकेल. की त्यांनी आदरणीय प्रतापसिंह राणेजी यांचा यथोचित सत्कार आज या ठिकाणी संपन्न केला. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधीजी यांच्याही वतीनं मी आपले लाडके नेते आदरणीय राणे साहेबांना लाख लाख शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. खरं म्हणजे आज आपल्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे. आदरणीय राहुल गांधीजी यांनी मला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिवपदी गेल्या वर्षी नियुक्त केलं आणि गोव्याचा प्रभार त्यांनी माझ्याकडे सुपूर्द केला. आणि म्हणूनच आदरणीय राणे साहेबांना जवळून अनुभवण्याची संधी मला मिळाली. त्याला हांव सुद्धा आमदार जालो. हांव राजकारणाक 98 साकून आसा, 98 साकून, आनी तेन्ना सगळे लागींचे संबंध आयज आमकां राणे साहेबा कडेन आमचे आसात. आनी टायम टू टायम सुरवाती पासून ते आतां पर्यंत, आतां सुद्धा जे विरोधी पक्ष नेते हांव आसतना सुद्धा टायम टू टायम त्यांचे एडवायस, त्यांचे मार्गदर्शन म्हाका लाभलां. आनी तातूंतल्यानच ह्या 21-22 वर्साच्या कारकिर्दी भितर खूब कितें शिकपाचें अशें तेंचे कशें मेळटा. कशें शांतकायेन कितें जर जालें, कसलेंय वातावरण जालें जाल्यार सुद्दां कशें शांतीकायेन घेवप, थंडकायेन कशें प्रत्युत्तर दिवप, कसलेंच आबूजपण करनासतना कशें कसलेंय सोल्युशन हाडप, अशें अनेक गजाली आमी तेंचे कडसान लागींसान पळोवपाक मेळटात. इंटरनॅशनल सेंटर दिल्ली एक इंटरनॅशनल सेंटर आसा आणि दुसरें गोंयांत आसा. बाकीचे उल्लेख खूप जातात, सगळ्यांनी केल्यात, तांकां टच करपाक वचना. जंय एक इंटलेक्च्युअल इंटरॅक्शन जाता, एक लिटररी मीट जाता, वेगळे वेगळे तरेचे विचार जावपाक शकतात. अशें दिल्लीक केंद्र आसा, दुसरें तें गोंयांत केंद्र आसा. आनी ते जे हाडपी गोंयांत ते आमचे आदले मुख्यमंत्री. म्हणजे एक ह्या तरेची इन्स्टिट्यूशन गोंयांत हाडप, कदंबा सारखे ट्रान्सपोर्टाचे सगळ्यांनी उल्लेख केला, आणि तो गरीब जनतेक ताका कम्फर्टेबल दिवप, प्रायव्हेट बसीक चडप ना चडप हो एक प्रश्न जातालो. आणि जेन्ना कदंबा म्हणटकर सगळ्यांक तो आपलोसो दिसतालो. आयज विकासाचेर सगळे हे करतात, पूण विकास जाता आसतना जर तर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जर जायना, जाका आमी खूब फावटी ह्युमन इंडेक्स म्हणटात, आणि आता लेटेस्ट टर्मोलॉजी ताका हॅपीनेस इंडेक्स म्हणटात. राणेजी, आपण वयाची 80 वर्ष पूर्ण केलीत.
सहस्त्रचंद्र दर्शन आपल्याला लाभलं आहे. सुरुवातीलाच मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो की आणखी निदान 20 वर्ष तरी आपण या गोमंतकामध्ये राहावं आमच्यामध्ये. की 80 वर्सां पूर्ण जाली इज अ बिगेस्ट अचिवमेंट. पॉलिटिक्सांत 50 वर्सां 2-3 वर्सांनी तो कंप्लीट करता. पूण 80 वर्सांत ताणें कितें कमायलें? वॉट ही गेन्ड? वॉट डिड ही गिव टू द सोसायटी? हांव एडमिनिस्ट्रेशन आनी ताजेर वचना. आय हॅव वर्क विथ हिम. म्हाका एक संदी मेळ्ळी ताजे बरोबर काम करपाची. म्हज्यान ताजी भेट. हांव पॉलिटिक्सांत ना. 19 तांकां याद आसल्यार खबर ना. 1976 when I was joint secretary of Goa Badminton Association and Mr. Pratap Singh Rane was the law minister in Shashila Kakodkar cabinet. He was our organizing committee chairman. West Zone Madgaon MCC च्या badminton hall चालले. He was the chairman of the organizing committee. We hosted it very well. आणि 77 जेन्ना बॅडमिंटन नॅशनल जाले गोंयांत एकच फाटी सिनियर नॅशनल्स गोंयांत जाला. इवन हांव 2दा पार्लमेंटान रावला पार्लमेंटाच्या इलेक्शनात. त्या वेळार सुद्दां म्हाका ताणें मदत केल्ली आसा. तेजे घरा कडेन मिटींग घेवप आनी कार्यकर्ते आपोवप हें सगळे तरेचें तेणें आमकां मदत केल्ली आसा. पूण हे पक्षा खातीर तेणें सदांच करीत रावचें. आनी जें आयज तेणें 80 वर्सां कंप्लीट केल्या 50 वर्सां जे MLA अजून आमच्या गोंयांत कोण ना अशें ताणें फुडें वचचें. आनी ती आनीक आतां ह्या काळाचे आतां 3 वर्सां उरल्या आनी हीं 3 वर्सां आनी तेणें 80 वर्सां जे आयज जाल्यान 80 वर्सां म्हणजे कांयच न्हू. शेख बाब कितले जाले तुका? शेख तूं कितले 82. पण शेख बरो आसा. राणे आनी बरो आसतलो कित्याक सकाळ फुडें उठून एक्सर आपली अशेंच ताका देवान आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें. आज गोंयांत बरीच प्रगती जाल्या. हांव सदांच पळयतां खेड्यापाड्यांनी आमचे त्या वटेन सत्तरीत सुद्दां प्रत्येक घराच्या फुडें 2 व्हिलर नाजाल्यार 4 व्हिलर. घरां सुद्दां स्वच्छ. पयलीं आमी जमनी सारयताले तर कोण ना. सिमेंट कॉन्क्रीट किंवा तुमचे तिजुळे घातले. ही परिस्थिती आमचें राहणीमान सुदारलां. खूब धंदेय बरे चलतात. पूण दुर्दैवान आज काही कारणास्तव मायनिंग बंद पडला. सगळ्यांक तें चालू जाल्लें जाय. कित्याक एखादी मायन तयार करतलो जाल्यार ताका खूब खर्च करचो पडटा. हांव मिनेरा खातीर उलयना. 40,000 लोक तांची कुटुंबां आज बेकार आसा. हें वायट दिसता. केंद्र सरकारान कितें बदल करूंक जाय तो करचो. बरेचशे आमचे भाव आज त्रासाक पडलेला. आमचे खासदार तशेंच जे सरकार दिल्ली आसा कित्याक मायनर मिनरल्स स्टेट सब्जेक्ट पूण आयर्न ओर मेजर मिनरल जाता. जाल्यार आमच्या सरकाराचेर आमच्यान प्रेशर हाडून ते सरकार सुद्दां आमी ठराव मांडलो. सगळ्या विधानसभेत सगळ्यांनी एकमतान पास जालो. पूण मेजर मिनरल आसल्या कारणान केंद्र सरकारच्या कक्षेत येता. आनी हेच्या खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. आनी आमचो पक्ष आज काँग्रेस पक्षाने हांगा मिटींग आपयल्या. काँग्रेसचे अधिकारी आनी आज श्री अमित देशमुख आमचे पृथ्वीराज चव्हाण आनी सगळे माझे वांगडी हांगा आयिल्ले आसा. तेंच्या फुड्यार हांव सांगूंक सोदतां की आमकां प्रयत्न करचो पडटलो. कित्याक आजून अशी इंडस्ट्री दुसरी गोंयांत जाल्लेली नाही. मायनिंग पहिले पासून चालू आहे. जी प्रगती गोंयांत आसली ती थोडे दीस टिकतली पूण तेच्या नंतर मागीर लोकांक त्रास. अजूनही लोक शांततामय आसात. शांततेन आमी चल्ला आनी हे प्रश्न आमकां सोडोवचो पडटलो.